आमच्या जिवितान सोम्याची कुरपा कशें सुडकेचो वाळो जावन बदलयत म्हणलें आज आमी नियाळया आनी ह्या कुरपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Pura आमच्या मुखार रुजणारा काकुळटारा आमच्या मुखार पुसणारा नीतीदारा आमच्या मुडमूड सुतारा बलिदान मानून घे दिन्यादारा उदार तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिविताचे बांधून आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षागत निकली जावं माता तुजे बेसाव प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षागत निकली जावं माता तुजे बेसाव सर्वीस पुरा आमच्या मुखार रचणारा काकुळटारा आमच्या मुखार पुसणारा नीतीदारा आमच्या मुडमूड सुतारा बलिदान मानून घे दिन्यादारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमगाच्या भावांनो आणि भयणींनो जेजू बाळकाच्या ह्या वार्षिक परबेच्या पयल्या दिसाच्या पयल्या मिसाक आमी हांगासर आसा. वर्तें बाग आमचें हें बाळका जेजूचें फेस्त आचरण करूंक फावो जाल्लें. ल्हान ल्हान मेटां काडून आमी जेजू सरशीं आयल्या आनी पाटी वचूंक बरवश्यान बरोवंक जेजू जावन आसा आमकां सुटका दिवचो आनी कुरपेन भरचो हो विशय घेवन हें पयले दिसाचें नवें आमी आदारतना आमकां नीज सुटका जावं संवसारी संगतीतावन तशेंच आत्मीक संगतीतावन मेळूं दी आमचें जिवीत बरवशेचें जावं दी म्हूण बाळका जेजू लागीं ह्या दिसा आमी मागया. असली जिणी आमच्या जिवितान आमी जिवंक सुकलेल्या खातीर सोमेलाकचें बक्षाने मागया. नितळ निर्मळ काळजान ह्या युक्रिस्तान जेजूक भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय वळखून सोमेलकची काकुळत मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पुस्तक बेगीन स्थान सांगता म्हणून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपराधा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुळत सुमिया काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत
देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया जे कोणी ह्या मिसाक तांचे तेसांवां दिल्लीं आसात त्या तेसांवां पसोतो आनी आमच्या जण एकल्याच्या तेसांवां पसोत प्रत्येक जावन सर्व वकिलां पसोतो ह्या वेळार मौनपणी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उसवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवोन मुखामळ रूप पळेव निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवी शास्त्र ग्रंथांतले वाचप हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर्व निवास्यांक सुटका पासारूंक जाय हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरा पाटी येवचें हर एकल्यान आपल्या कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचे न्हय जमा करी नातलेले धान्याचें पीक लुवचें न्हय बेण्णी करी नातलेल्या दाका मुळ्यांतल्यो दाको जमो करच्यो न्हय. जुबलेव तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय.
फसलेच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्याच्यो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोवन चलूं. हांव तो सर्वेस्पोट तुमचो देव. तुमी म्हज्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणे जियोंक जाय. तुमी ते पाळूंक जाय, तांचे प्रमाणे चलोवंक जाय आनी अशें तुमचे अधीन आसलेल्या देशान सुरक्षीत जियोंक शकतेल्यात. भुंय आपले फळ दितली, तुमकां दोशी काण मेळटलें आनी तुमी सुरक्षीत जियेतेल्यात. तुमी विचारूंक पुरो, आमी वंपिनातल्यार वा पीक लुवानातल्यार 7व्या वर्सा आमी कितें खावचें. पूण हर एक 9व्या वर्साचेर म्हजो आशिर्वाद पडसो करतलो आनी त्या वर्साचें पीक तुमकां 3 वर्सांक पावतलें. 9व्या वर्सा पर्यंत तें मेळटलें. 9वी फसल येसर तुमी पोरणे फसलेंतलें खातेल्यात. भुंय कोणाय एकल्याची शाश्वत आस्त जायशी विकची न्हय. भुंय म्हजी आनी तुमी परके आनी सैरे मात्र. देखून तुमचे अधीन आसलेल्या गांवांत भुंय विकलेल्या धन्याक ती पाटी मोलाक घेवचें हक आसूंक जाय. तुजो भाव दुर्बळकायेक लागून आपले आस्तीचो एक वांटो विकीत जाल्यार तो मोलाक पाटी घेवंक हक्क आसलेल्या ताच्या लागशिल्ल्या संबंद्यान आपल्या भावान विकल्लो वांटो मोलाक पाटी घेवंक मुखार येवंक जाय. देवाचे उतर हे देवाचे उतर. तुझे मुखार सर्वेस्पोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्पोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट. राय कुंवर जावन असलेल्या ताका न्याय कसो अधिकार दे. अशे तो तुझे परजेक नितीन सांबाळून दुबळ्या दात्यान न्याय नीतिकाल सोलोन वरून. तुझे मुखार सर्वेस्पोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी संद्रे मासासर शांती शेकांशेक बाळवून. तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्या पोरयान युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितुमेचे अनपोरयान राजभोत चलो. तुझे मुखार सर्वेस्पोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. त्रासीस गांवाचे आनी दर्या करावळेचे राजा सुंखाण येतले. शिबानी सेबा गांवाचे राई काणिको घेवन येतले. वय सर राजा ताचे मुखार सर पडतले. सर जणांगा ताची सेवा करतले. तुझे मुखार सर्वेस्पोरा सर
राष्ट्रा तुझी मुखार सर्वेस पुरा सरपुरता सुराष्ट्रा. सांत पावलान एफेस घरांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान एदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसोयेत. हांवें आतां संक्षिप्ततारान बरयला तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलेलो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात बागेवोन धर्मदुतां आनी प्रवाद्याक उगडला. होच तो गुट सुवार्ते मरिफात जुदेवा सवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सावारीसदारां. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्ताचे सुते देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतर. देवाचे उडुकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उदेले ते ताचे नेकेत आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. तवळू हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेन तितावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले तें ताचे नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयिल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळू हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी तें नेकेत्र तांकां दिश्टी पडल्ली घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीचे. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें तांणी आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याचीं चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको, भांगर, धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेसाशी तांणी पाटी वचनाये म्हूण देवान तांकां सपनांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटीं गेले.
देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू बाळकाची वार्षिक परब संभ्रमक 9 दिसांचे नोवेन संभ्रमच्या ह्या सुवाळ्यार पयल्या दिसाच्या पयल्या नियाळाक हे मीस आमी समर्पितना हो नियाळ करूंक आमकां भोव मोगाचें आपोवणें तीन वाचपां आमी आयकली. येदोळसू ह्या वार्षिक फेस्ताचो माताळो कितें, सगळो उद्देश कितें, कशें आमी बांदून हाडला तें येदोळस आमी समजल्या. मोठव्यान सांगचें तर गेले त्या वर्सा मेच्या 9 तारखेर पापा फ्रांसिसान हें वर्स म्हणजे 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स बोरवोशाचें वर्स म्हणून परगटलें. स्पेस नून कॉन्फुंदीत म्हणल्यार आपल्या पापाल बरपांत ताणें हें परगटलें. पिलग्रिम्स ऑफ होप पयनारी बोरवोशाची पयनारी म्हणून ह्या वर्साक वोलायलें. आमी सुमेस्तांक ह्या बोरवोशान चलोवंक आनी तशेंच आमकां कार्मेलितांक मात्रणी सगळे इगर्ज मध्ये एक वर्तो संतोषचो आनी एक जुबलेव कितें म्हळ्यार जेजूचे ल्हान फूल तेरेज आमकां सुमेस्तांक मोगाची सांतीन म्हूण परगट जावन 100 वर्सां जालीं. ह्या 2 संतीक सांगाता घालन आमी विणलोलो आसा विशय ह्या सगळ्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळार नियाळ करूंक ल्हान मेटांनी बोरवोशाची जिणी. कित्याक जेजूचे ल्हान फूल तेरेज ल्हान संती मुखांतर कशें सर्गी देवशें जेजू देवशें वोशयेत की म्हणून शिकयता. बोरवोशाची जिणी कशी आमी बांदून हाडयत. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय आसा सुटकेचो सुवाळो कुरपेचो वाळो. तशेंच आज इगर्ज मतां संभ्रमता जेजूच्या आपरगटणेचें फेस्त. त्या घरांचें फेस्त म्हणून आमी सांगता एपिफानी म्हणून आनी एका उतरान आमी सांगता जेजू आपणाची खरी वळख दिता. विविध जाग्यांनी विविध जेजूचे जिविताचे संदर्भ उल्लेख करून हें फेस्त हें करतात. आमी हांगा जेजूच्या बाळपणागत त्या घरांनी येवन नमस्कार केल्ले तसलें संभ्रमता तर जाल्यार हेर जाग्यांनी जेजूचें पयलें अजाप काणा शहरान जाल्लें तें अजाप उल्लेख करून हें फेस्त संभ्रमचें आसा. देखून कितेंय जावं आमी आतां नियाळ करता वाचता. पयल्यान भावनो न्ही भयणीनो, सुटकेचो संभ्रम म्हणटना सुटका जोडच्या पयलें कितें आसता? सुटका जोडच्या पयलें कोणें म्हणी रीण काडलें आसा गे, मस्त रीण काडलें. अणभोग आसा गे ह्या तुमच्या वडिलांनी रिणांत शिरकल्ले तसले अणभोग आसा गे. कोणाय की ना म्हूण दिसता हांगा. पूण थोड्या म्हणी दादल्यांक रीण काडचें कितें म्हणून कळीत आसा. आनी ती वाड बांदूंक जायनासतना सड पडचें तसलें कश्टोवचें तसलें आनी जर तें रीण फारीक जायना तर जाल्यार कितें राखण आसा गे म्हूण थोडेपणी कळीत आसा. आदी जर रीण काडलें फारीक करूंक जायना तर जाल्यार ताची आस्त सगळी कोणाय रीण दिलां पळय ताणें घेवं येता आसली मात्रणी त्या व्यक्तीकच गुलाम जावन घेवं येता आसलें, मोलाक घेवं येता आसलें, ताच्या कुटुंबाकच ताचें गुलाम जावन घेवं येता आसलें. आनी जर तूं जावंक पुरो तुज्या आवय बापायच्या एका सूख निर्धाराक लागून जावंक पुरो एका पियोवण्याक लागून ह्या हेर खंयच्या एका सलवण्याक लागून त्या रिणान पडलोय, तुका मुखलें भविश्य ना. जालें थंय शासनाक गुलाम जावन त्या व्यक्तीच्या हाताखाल तुवें काम करीचें. तुवें कितें घडयलें तें सगळें वाडी मारी मुखांतरच फारीक जाता शिवाय केदींच तूं परत्यान सुटका जोडिनाय. आनी असल्या संदर्भार आईचें पयलें वासाप येता आनी म्हणटा देव म्हणटा तशें जावं नजो. जुबलेवाचें वर्स आमी जायते बडेन जुबलेव संभ्रमता. काजार असो जावंक पुरो या व्हड दीस जावंक पुरो जुबलेव संभ्रमता. पूण हांगा जुबलेव नीज जावन कितें म्हळ्यार सुटकेचो संभ्रम. देव म्हणटा 7 वर्सांक
6 वर्सां तुमी काम करचें, 7वें वर्स बुंयक सती तुमी रेस्ट दिवंक जाय, सुटका दिवंक जाय, कांय काम करचें नाका. त्या रेस्टच्या वर्सा त्या बुंयक तुमी सुटका दिताना त्या बुंयत हांव उपजाशें करतां. तुमी खाण आनी पुरात त्या हाचे तावन तुमी घेतल्यात. एक दुसऱ्यान 7चे 7 आमी करतना 40 आनी 9 वर्सां जालीं, 50वें वर्स जुबलेवाचें वर्स. आनी जे कोण गुलाम जावन म्हणजे आपलें घरदार विकलं तसलें, आपलो जागो विकलो तसलो, ताणें परत्यान फाटी वचयत, आपणाचो जागो परत्यान ताणें घेवयत, ताका ती सुटका दिवंक फावो. गुलामान फाटी वचयत, जागो विकलेल्यान आपणाचो ओरिजिनल जागो आपली बुंय ताणें फाटीं घेवयत. कित्याक हांव ह्या बुंयचो राय, ही बुंय म्हजी, तुमी खाली पळयनारी म्हणलें तसलें एक सत आयच्या पयल्या वाचपांत लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. भोवन आनी भयणीनो, आमी चड सर प्रगती जोडलेले तसले सादारण कंप्युटर यूज करतना डिलीट बटन मारन आमकां संवय. कितें चूक जाली जाल्यार आप्पा डिलीट मारलें जाल्यार या एस्केप मारलें तर जाल्यार सगळें पाटी जाता. पूण आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात डिलीट बटन मारूंक जायना. धाकल्याक कालचो दीस गेलो, परत्यान कालचो दीस येचे म्हळ्यार जायना, तो गेलो. आमच्या जिविताक ही एक अंत आसा, परत्यान डिलीट मारन मेल्या उपरांत डिलीट मारूंक जायना, गेलो. जायत्यो संगती जें कितें आमी होगडायिल्लें परत्यान घेवंक जायना. असल्या संदर्भार जेजून जें कितें आमी होगडायिल्लें तें आमकां जोडून दिलें. आमच्यान परत्यान कितेंच करूंक असाध्य म्हूण आसलें तेन्ना जेजून जोडून दिलें. आनी ह्या खातीर आमकां हर एकल्याक नवो भरवोसो ताच्या जिवंतपणा, ताच्या जिणये वरवीं, ताच्या जल्मा वरवीं, ताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या जिवंतपणा वरवीं म्हाका आनी तुका फावो जालो. देखून आमच्या पुण्याक लागून न्हय, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावली हें आमकां शिकयता. जी खबर जेजूच्या जिवंतपणाची हांव परगट करिनासतना रावूंक जायना ती हांव परगट करतां. उगडापो केला तो मिस्तेर जेजूच्या जिवंतपणा मुखांतर, तो धांपूण आसलो मिस्तेर, म्हणजे परत आमकां बापान आपल्या गोपांत घेवचो, तो मिस्तेर हांव परगडता म्हणलो. आयच्या वांजेलांत त्या नेकेत्रान ती वाट दाखोवची आमकां आयकूंक मेळ्ळें. भोवन आनी भयणीनो, परत एक अवकाश जुबल्यो म्हळ्यार देवान परत आमकां नवोच एक अवकाश दिवचो. चिंतया त्या गुलामाक ताणें ताचें कुटुंब होगडायलें, ताची आस्त पास्त सगळें होगडायलें, ताका परत्यान तो नवो अवकाश मेळटना केदो संतोश जायत. द बिटरनेस, ती कोडसाण, त्या गुलामपणाची कोडसाण तुवें भोगल्यार मात्र सुटकेची गोडसाण तुका भोगूंक जाता. जर ते कोडसाण तुका कितें म्हूण कळीत ना, ती गोडसाणी तुका साकूंक जायना. त्या खातीर आमी हर एकली देवातावन पयस गेल्लेचो परिणाम जावन खंयच्या रितीचे कश्ट आमी भोगूंक फावो म्हणून आमी एक समजाचें. आमच्या लाक्काक लागून म्हणयत, देवाच्या त्या कुरपेक लागून आमकां ती कोडसाण चड भोगूंक मेळूना. देवातावन पयशेचें कितें म्हणून आमकां चड आमकां समजूंक ना म्हूण जावयेत. कित्याक आमच्या ल्हानपणांत देवान आमकां राखलां, पवित्र स्नाना मुखांतर जायत्या खोट्या संगतींत आमकां राखलां, देवाक जावं अर्गां. तरी एक न्हय एका रितीन आमी पयस गेल्या. नीज जावन आसचें आमच्या सर्गराजाचें पयन जायते कडेन थंय रावलां, फोंडांनी भरलां, त्यात्त पुणकुल्यांनी थोडे फावटी आमी आमचें जिवीत सरताव जावंक पुरो. आनी ह्या खातीर निराशी जावचें न्हय, आमकां हर एकल्याक एक सोबित एक अवकाश आसा. कित्याक जेजूचें ल्हान फूल तेरेज ल्हान ल्हान संगतींनी हें सर्ग जोडयेत म्हूण सांगता. ती म्हणटा म्हाका मस्तू उपास करन, आनी कितें मस्तू दिंबी घालन, आनी कितें व्हडलें व्हडलें शिकोवन ध्यान करन, साल्वासांव अणभव करची कॅपॅसिटी ना. हांव ल्हान भुरग्या बरी, म्हाका तितली सकत ना. पूण ल्हान ल्हान रितीन जें कितें हांव करतां संपूर्ण जावन देवाच्या मोगान करतां. हर एक संगत देवान मेसवच्या खातीर न्हय, हेरांनी प्रशंसा दिवच्या खातीर, हेरांनी कितें म्हाका बरें सांगच्या खातीर, म्हज्या विशयान बरें चिंतच्या खातीर, बघा एकच शेवट देवाच्या मोगा खातीर करता म्हणाली आनी केलें. मोठ्यान तिच्या विशयान सांगचें तर जाल्यार 1870 आनी 1873 इसवेच्या जानेवारीच्या 2 तारखेर ती जल्माली फ्रांसांत. 152 वर्सां जालीं ती जल्मून. 1890 आनी 7 इसवेच्या सप्टेंबर 30 तारखेर ती अंतरली. 1897 सप्टेंबर 30 ती अंतरली. खाली 24 वर्सां जियेल्ली. 1925 इसवेन 1925 मेच्या 17 तारखेर तिका सांतीन म्हूण परगटलें. तिणें एक सोबित एक तिचे जिणयेची कथा तिणें बरयली. एक आत्म्याची कथा म्हणून कोंकणीन तिका सांगयत, द स्टोरी ऑफ ए सोल. आनी तातूंत
तिची ल्हान ल्हान प्रयत्न ती विवरिता कशें ती देवाच्या मोगान हें करूंक शकली की म्हणून. सो परिणाम जावन न्ही लाखांनी करोडांच्या की करोडा लोकांनी हें वाचलें आनी देवाच्या मोगार पडलें. आनी ह्या खातीर पापा पियूस 11व्यान परगट केलें आधुनीक संवसाराची अति श्रेष्ठ सांतीन. नंबर 1. दुसरें म्हणाले म्हज्या पापाल अधिकार उदेचे नेकेत्र द स्टार ऑफ माय पॉन्टिफिकेट म्हणालो. उपरांत तिसऱ्यान म्हणालो ही फ्रांसीस सवेरा बराबर मिसांवाची पात्रोण पापा जुआंव पावल दुसरो सांत तोय ताणें परगट केलें 1997 इसव्यान 1997 इगर्ज मथेची दोतोर ऑक्टोबर 19 तारखेर इगर्ज मथेची दोतोर स्त्रियां पैकी दादले 35 कितें दोतोर आसात स्त्रियां पैकी ही तिसरी खाली 24 वर्सां प्रायर 5वे क्लासीचे शिकापी तिचे समाज जावना. दोतोर म्हळ्यार संपूर्ण जंगितांत शिकयता सत आनी इगर्ज मतां मानून घेता. तर भावणांनी भयणीनो ह्या सगळ्या 9 दिसांनी ह्या जेजूच्या ल्हान फुलाची जिणी तिची शिकवणूक आनी तिचे कुटुंबांत आमी कितें शिकयत हें आमी शिकतले. आज आमी नियाळ करियर जाल्लो विशय मोठ्यान हांवें सांगचो तर जाल्यार देवाक तुजे विशयान पडोवन गेला देवाक म्हजे विशयान पडोवन गेला. आनी ह्या खातीर तो देव आपणाचें अस्तित्व आपणाचें हजरपण तुका उक्तें करता. जर तुका स्पंदन करूंक मोण आसा विविध रितींनी ताच्या मोगाक तुवें स्पंदन करियत. यू कॅन रेस्पॉन्ड टू गॉड इन वेरियस वेज. ह्याच रितीन आनी त्याच रितीन जायचें म्हणना पूण कशेंय देवाक तुवें रेस्पॉन्ड करियत. आनी काळजा तावन त्या देवा लागीं संबंद जोडयेत. त्या देवा लागीं आमी संबंद जोडयेत. ह्या सगळ्या सृश्टीच्या रचणाराक आमच्या सोडवणदाराक आमी आमकांच दिवन ताचो मोग करियत. पर्सनल जावन ताच्या संगता एकवट जोडयेत. हें कशें जोडचें ह्या सगळ्या 9 दिसांनी आमी मागतले. देखून ह्या 9 दिसांनी खाली एक ही संगत म्हाका मेळो ती संगत म्हाका मेळो म्हणून आशें नाकात. ती मेळटली ताच्या की चड ह्या म्हज्या देवाच्या मोगांत हांवें वाडोवंक जाय. त्या खातीर जेजू आयिल्लो. त्या खातीर बाळका जेजूचें भक्तीपण ताचें सगळें जिवीत ह्या देवाच्या कुशेक खाल करचें. देखून ह्या देवाच्या संबंदांत चड आनी चड येवंक हे सगळे 9 दिसांच्या 9 आमकां प्रेरीत करूं. एक घडी पयलीं आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळी फुडें आमी ताचे चडशें आयल्या. ताणेंच आमकां आपोवन हाडला. हे बाळका जेजू तूं म्हजे खातीर बाळोवंक जालोय. तूं म्हजे खातीर ह्या संवसारीक आयलोय आनी तुवें म्हजे विशयान चिंतलें म्हणाली जेजूचें ल्हान फूल तेरेज तुज्या विशयान उलोवन तुवें म्हजे विशयान चिंतलें. बाळका जेजू तुका अर्ग आनी होगळाप. सदांच तुज्या मोगांत वाडोवंक म्हाका शिकय. सुटकेचो अणभव म्हाका दी. कोणासोच कित्यासोच गुलाम जावंक सोडिनाका. बरवशान ल्हान ल्हान मेटां काडन तुज्या फाटल्यान येवंक म्हाका शिकय जेजू. आमेन. सकड आमी उबी रावया. आमचो बोवार्थ त्रिएक देवातय उक्त्यान पसारया. एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बापतो सर्गांनी दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवसो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला. देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपजल्लो खरो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्याच सै बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो. ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस ताका उपचार मारलो. ताणें कसमरण सोंसले आनी ताकांनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला. जिव्यांचे मेल्ल्यांचे मुक्त करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना.
आणि पवित्रत्म्यासत म्हणता ईश्वर आणि जीवदातो बापा आणि पुत्र बापा आणि पुत्र बराबर ताका समस्कार नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवादवर तुळलेलो एक पवित्र कॅथोलिक आणि दंडुता स्थापिल्या सत्ता पदकाचे भक्षणाखातीर एक स्थान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांचे पुनर्जीवनपणा आणि ससनाची विश्वता विश्वास जावता आमेन. लिसियाच्या सांत तेरेझान शिकयल्ल्या त्या बुरवशाच्या वाटेंत एक विशय कितें आसा, संपूर्ण बुरवसो, टोटल कॉन्फिडन्स आपणाच्या बापातय आपणाच्या देवातय. होचू भावार्थ आमचे थंय घट करून त्या देवातय सर आमच्यो गरजो ह्या वेळार उसारन सांगया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भगेवंची जिवीत जिवन हेरांचे सेवे वरवीं तुज्या पुता जेजूक सर मनशा कुळाक भलादीक रितीन परगट करूंक जाय असो आदार दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आणि लोकांच्या सेवकांनी तांची सामाजीक जबाबदारी जाणा जावन लोकांच्या बरेपणा पासून वावरूंक गरजाचे बरे मोन तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी समेस्तांनी समाजेंत एक कुटुंब जावन जिवन तुजी सेवा करून तुका एकामेकांतय देखूंक जाय असचे बरे मोन तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी लाभय. परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. भुरग्यांनी तांचे शिकाप बरे करून शिकोवंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी तांकां देवान दिल्ली देणी वापरून पयस सभेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी सर वायटांतावन पयस रावंक जाय असो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवंकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमकां मेळिल्ले आपोवणे जना जावन त्या आपोवण्यांक फावो ते परी पाळो दिवन तुज्या पुता जेजूक परगट करूंक गरजाची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, मागता आमी सर वाकिलां पासत जशें त्या नेकेत्रान कावनेर जल्मल्लेल्या बाळका तेवशीन वाट दाखयली तशेंच सर वाकिलांनी आपल्या वावरा मुखांत सताचो आनी नितीचो सूर्यो जावन आसच्या तुज्या पुताच्या भिरांतेन कसल्याच दबावाक वळख जायनासतना सत नीत उखलदन वकीलपणाचे तांचे आपोवणे खरेपणी जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या कासकी ते सोंपसत मागया. सर्गींचे बापा, बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक हे नोवेन आज सुरवातोंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमकां सगळ्यांक तूं सुटका दिवंक आशेताय आनी आमकां स्वतंत्र भुरगीं जावन जिवंक तूं सर्व रितीचो आदार दिताय. हो आदार आमच्या जिवितांत घेवन तुज्या त्या सुटकेच्या आनी बुरवशाच्या जिवितांत सदांच जिवंक आमकां तुजो आदार दी. सांत तेरेज ह्या दिशेन आमकां प्रेरण जावं आनी तिची ससाय आमकां आसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बुड्या वायनाची बीटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमची ओपून दिता आज तुका सर्वेस पुरा सृष्टी रचणारा बीटयता आमकां तुका सर्वेस पुरा दिन्या तारा दये भुपून घे आमकां
सर्वेस्परा सृष्टीर स्नारा भेटयता आमकां स्तुका सर्वेस्परा तिन्याता तारा दयेन वपुंगे आमकां भोवन निबडिनो ह्या सकाळींच्या वेळा आमच्या जिवाचें बलिदान त्याग आनी सॅक्रिफीस उंड्या आनी वायना रुपार सुम्याक भेटयत आसतना हें बलिदान ताका फवोस दिसलें जावं दी म्हूण मागात. सरपुद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार धूंप आनी रक्तबळ घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो वुंडो आनी दाकाचो वायन ह्या देणेच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणेचें सासणेक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पोस तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 del paraso servis por tu. Serkani somsa burla tuja, voi pawa. Bun sergi tu kaje, bun sergi तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. भूल सर्गी तुकाचे, भूल सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सुखूट परगटुया.
सुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सुडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जीवनपण सबूर वसू दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरल्या सुमेसांक तुजे मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेसांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मुळे देवाचे माये संगती भगेवन झुजे दिसो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानू आल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजूंचे केले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन दंबी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवाळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमकां सुटका दिवचे खातीर आमचे थंय बरवसो हाडोवचे खातीर आपणाच्याच जिवाची बलिदान केल्ली शेळी. त्या शेळीच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सुभागी. सुम्याती तरेचे म्हाका फोना भलायकी मेळटली.
भावन आनी भयणीनो, एक घडी पर आमचे दोळे आमी धांपया. ते एक राय, ते एक ज्योतिश जेजूक काणीक घेवन आयिल्ले. पूण आज ह्या येवकरिस्तान जेजू आपणाकच घेवन आमकां आयला. एक घडी भर ताचो तो अनुभव आमी करया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा विद्वान पुरया आमी जेजू बाळकाक सैमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बोवाडतान त्याच जेजू गुंड्या वाईनाच्या रुपान वळखला, आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची बोवाडताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवं. शिकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेस्त जावं तुका दिन वसूंक फावो. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसुनिया क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताच्या नोवेनाच्या मिसाक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत आमी मागता. आनी हे सगळें नोवेन 9 दिसांचें अपुरबायेन करूंक तुमकां आमी उलो दिता. ऑनलायनीरी आमचे भाव भयणी आमकां सांगात दिते आसात, तांकांय हे मोगाचें आपोवणें आमी दिता. कितें म्हळ्यार ह्या फेस्ताचो विशय आमी 9 दिसांनी वांटून दिला. त्या देखून एक दीस तुमी सुकल्यात जाल्यार तो विशय तुमकां सुकताच. त्या देखून तुमकां ह्या 9 दिसांनी आमी ह्या पुणशेताक आपोवणें दिता. बाळक जेजूचे आशिर्वादा जोडूंक मात्र न्ही, ह्या पुरबायेचो फेस्ताचो संदेश आनी ताचे वयली शिकोवण जोडूंक. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयल्या दिसाच्या विशयाचेर अपुरबायेचो नियाळ दिवन ह्या आमच्या नियाळाक एक सुरवात मागिल्ल्या मनदीक बाब दीप फेर्नांडीस तांकां, तशेंच वाचपा वसल्या आनी कॉयरांत आसून आमची काळजां मना देवा थंय उबारूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचो दीस आमी वकिलां खातीर भेटयलेलो आसा आनी ह्या सकड 5 मिसां वेळार तांचे पासत आमी मागता. आज आमी उडास दवरूंक जाय. दियेसीचो येवकरिस्तीक पुरशांव आसा देखून 2 परां म्हणसर मात्र मिसां आसतलीं. 11चे मीस 1 वराचें. त्या उपरांत खंयचीच मिसां आज आसची नात. फाल्यां तावन ब्रेस्तारा भाशेनच मिसां आसतलीं. 10:30 वराच्या मिसा उपरांत हांगासर आराधन आसतलें आनी उपरांत सगळ्यांक रुचीक रांदवयेचें जेवण आसा, अन्न संतर्पणे. फाल्यांचो विशय आसा कुटाम जमता थंय बरवसो जियेता. आनी ह्या दिसा आमी MFC हांचो जुबलेव आचरण करता, म्हणजे मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. आनी अशेंच आमी हर एका दिसाचो इरादो दवरलेलो आसा आनी ह्या 9 दिसांनी 9 वर्गांच्या व्यक्तीचो आमी जुबलेव आचरण करता. तुमी म्हणूंक बरो आमचो नांगे फादर म्हूण कोणाचें नांव थंयसर ना, आमकां जुबलेव नांगे म्हूण खंडीत आसा. सगळ्यांचो जुबलेव आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुणशेतांत हर एका ब्रेस्तारा म्हणले भशेन आमी आचरण करूंक प्रयत्न करता. पूण हांगासर थोड्यांक आमी विंचलेले आसा आनी अशें मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांचो जुबलेव फाल्यां आमी आचरण करता.
आनी तशेंच तुमकां करतलें आसा कोणाचो जुबल्यो खंयच्या दिसा आचरण करता म्हूण. आनी त्या दिसा तुमी जर तुमकां तुमचें युनिफॉर्म आसा जाल्यार तें न्हेसून आयल्यार बारीच अपुरबाय. मात्र न्ही तुमी हांगा मुखल्या बांकांनी बसका घेतली जाल्यार आनीकी वर्ती दादोसकाय. तुमी ह्या दिशेन आमकां सहकार दितल्यात म्हणून आमी बरवसता. फेस्ता बाबतीन तुमकां दान दिवंक खंडी जावन अवकाश आसा. जर खंयच्याय एका संगतेक जावं माटवाक, कदेलांक, मायकाक, बँडाक वा एका दिसाच्या जेवणाक तुमचो आदार स्पॉन्सर तुमी दिलो जाल्यार खंडी जावन हें बाळका जेजूचें फेस्त आनीकी अपुरबायेन आचरण करूंक साध्य आसा. हें पुणशेत हांगा बाळका जेजूक समर्पिल्लें मंगळूरांत आसचें. आज आमचें आनी एक पुणशेत आसा तें मैसूरांत आसा. जायतीं जाणां तुमी मैसूराक पिकनिकाक आनी वेतात आनी जायत्या जाणांनी त्या पुणशेताक भेट दिल्ली आसा. मैसूरच्या पुष्पाश्रमा म्हणच्या जाग्यार हें पुणशेत आसा बाळका जेजूक समर्पिल्लें. आनी आज थंयसर ह्या पुणशेताची वार्षिक परब संभ्रमतात. थंयच्या भक्तिकांक आमी बरें मागतना बाळका जेजूचो अनुभव त्या परिसरांत आसच्या लोकांक थंयसर येवच्या भक्तिकांक जावं दी म्हूण हो विशय आमी मोतीन दवरचो. तुमकां समेस्तांक परत्यान एक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाक मुखल्या दिसांनी चलच्या नोवेनाक आनी फेस्ताक मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आतां आमी सगळां नोवेना खातीर दिंबे मोडया. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेल. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावून सो म्हजो संतोश म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. कित्याक नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमच्यो गरजो बाळका जेजूच्या ह्या उतरांचेर बरवस दवरून आतां आमी ताच्या मुखार दवरया. जायते त्या सवांग आयल्यांत हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी बाळका जेजूची मजत मागोवण क्रिस्तांव तशें क्रिस्तांव म्हूण भावार्थी बाळका जेजूची मजत मागोवण हांगा येतात. त्या सर्व आमच्या भावंडांक बाळका जेजू तशें हाडया. तांची मागणी आमी आतां उबारया. बरें काम मेळचें पासत अत्रेकतेल्यांक बरी सैरीक मेळचें पासत भुरग्यांचें देणें मेळचें पासत कुटुंबांत शांती समाधान लाभचें पासत रिणांतले भायर येवचें पासत विविध रितीचे पिरे शिरेत आवणू गूण जावचे पासत भुरग्यांचें भविश्य बरें जावचें पासत परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडा पासत. आनी प्रत्येक जण आयच्या दिसा आमी वकिलांचो जुबल्यो संभ्रमतना जी जबाबदारी तांणी घेतल्या तांकां दिल्या ती फावो त्या रितीन चलोवंक सर्व वकिलांक समजून येना आनी धैर्यान बरें म्हणून मागया. सर्व आमची वैयक्तीक मागणी तशेंच आमच्या भावंडांची मागणी त्याच बाळका जेजू थंय आतां आमी उबारया आनी सांगाता म्हणया ए भगिवंतो जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्ले तसलें वर्तें घडीत मोती काडन हो मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयकमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजा पंजा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक काकूळ तिची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसूं दे. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कोणी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरुणूच्याक सदां सर्वदा आमेन. प्रत्येक जावन सर्व लॉयरां पासत वकिलां पासत जे कोण सतानिते पासत झुजून आसात जे कोण जायते पडेन दबावाक या अस्कतकायेक लागून सतानितीच्या विरोध झुजून आसात त्या वकिलां पासत मागया. प्रार्थुया. लान्विकायेन वर्तो जाल्ल्या बाळका जेजू इजाया प्रवादे मुखांत्र बरें करूंक शिका. न्यायनी तूं सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा म्हणली आज्ञा तुवें आमकां दिल्याय. आज वकिलां पासत आमी मागता आसतना हो आदेश तांणी मोतीन धरून अनेत भक्तल्यांक नीत जोडून दिवंक तांच्या हक्कां पासत झुजोवंक तांक नातल्यांक कुमकेचो आदार दिवंक आनी कसल्याच दबावाक वळख जायनासतना सत नीत उखलून धरून वकीलपणाचें तांचें आपोवणें जशें तूं बापा लागीं आमचे पासत विनंती करताय तशेंच तांणी वापरूंक तुजें बळ दे म्हूण मागता. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवन सांगता म्हणया. ये बहुउद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येदा व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या ये म्हाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी स्तुती आनी महिमा तुका. आमेन. आशीर्वाद घेवचे खातीर आमच्यो तकल्यो आमी बगावया. सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवून दिवपी जाणवयेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसो. आमेन. 1-2 संगती. आज जे तेगा ज्योतिषांनी जेजू को मान करन जेजून आपणाचें दर्शन तांकां दिल्लें फेस्त आचरण करता आनी ते तेगराय आमच्या पूण शेतांत आसात. खंय आसात की म्हळ्यार त्या कोणशराच्या त्या जणेलार आसात. दुसऱ्यान ह्या वर्साची बायबल डायरी आनी कॅलेंडर आनी इतर धर्मीक वस्तू सकड स्टॉलांत आसात आनी ह्या कॅलेंडराक आमी 100 रुपये मोल दवरला. कित्याक म्हळ्यार ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें सुमार 10 ते 12 लाखाचें कर्ज आसा आनी एक 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें 10,000 लेखान. त्या देखून तुमी दिवचे हे 100 रुपये ह्या बऱ्या कामाक आमी उपयोग करता. कधी जावन तुमचो पाठिंबो आमकां आसा म्हूण बरोवसो आसा. देव बरें करूं. आखरीचें गीत. रायो देवतेचे आमी चमकून गुड्या रस्त्यांनी वाटता भितले माची भिटको
ये तारा भुवसर्याच्या वर्सोपायेन परसोच्या वार्ताकय उनाम कापाय बाळकासची त्या सर्गीच्या मुखार पुत्रा सोवे हांव तुवार मोरया आशिर्वाद दिवं आमकां